देवून सर्गितावून परम पवित्र परक्लिता वासूस वाडा पायशे वोटा महिमा दिवच्या बापा पुता अंतकारांतच्या पुसवाड घेऊन ये तनसेल्या लोकांक पुसवून हाडून ये रडतेल्यांची दुकां पुसून ये रचणार ये देवून सर्गितावून परम पवित्र परक्लिता वाचूस वाडा पायशे वोटा महिमा दिवच्या बापा पुता पवित्र नदीच्या नावान मेसाचें बलिदान प्रारंभ करेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नफेन. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भाऊ भयणीनो, आज आमी पेंतेकॉस्ताची दबाची परब संभ्रमता. पेंतेकॉस्त म्हळ्यार 50वो दीस पवित्रोत्मो अवंकार मरयेचेर आनी आपोस्तलांचेर देवलोलो दीस. भिवकरे भितर आशिल्ले शीस धैर्यान भायर येतात. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भरून क्रिस्ताक साक्ष दिवंक ते मुखार येतात. पवित्र स्नानाद्वारी आमी पवित्र आत्म्याक स्वीकार केला. तिरावणेच्या सक्रामेंतान तो आमचे थंय दृढ जाला. तर आमकांय लाभलेले मिसांव पवित्र आत्म्याचें हजरपण आमचे थंय ओळखून घेवंक क्रिस्ताक सदांच साक्ष जावन जियो साक्ष दिवन जियो कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. थोडो वेळ मावून रावून सरमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. सांगात म्हणया, हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्यांक सांगता, मनांत चिंतून तोंडार उच्चारून सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून तुगेन सदांच संवकार मरे सगळ्या देवदूतांकडे बघता आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सचनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इच्छा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्विचाराया सर्वद्वेदा
देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सौम्य येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसला, आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. येशू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुये. देवा आमच्या सर पदवेदार बापा, आयच्या दिसाच्या दाबाजीक संभ्रमावरवीं सर देशांनी लोकांमध्ये विस्तारलेल्या तुझ्या परजेक तूं पवित्र करताय. युगायुगान पृथ्वीचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुबमपणे वत आनी जें काम सुवर्तमानाच्या परगटणेच्या सुरवेक तुवें हाच्या पानी घडोवन हाडलें तें स्थायाळपणी आमच्या एक काळार पवित्र आत्म्यान भरलेल्या बावार्थां उदेशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो क्रोदेव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले वचप. पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळून आसले. तेदवां एकाच्चान कठीण जड वरें आयिल्ले बरें मळभरतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले त्या घरांत भरलो. तोवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो. त्यो विंगड विंगड जावन आमच्या मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वसा सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जोदेव त्या वेळार जेरुजलेमाक आयिल्ले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हडीक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयले हर एकल्याक आपापले भाशेन आयकताले देखून लोक सक्कळ तटक जालो. ते शर्मेले आनी विचमीत जावन म्हणाले, पळया हे उलयता ते समेस्त गलेलेकार न्हयवे. तर आमच्या मदल्या हर एकल्याक ते उलयता ते आमचे आमचे माय भाशेन आयकता ते कशें. आमी हांगा आसांव पार्थियांतले, मेदियांतले, एलामांतले, मेसोपोटामियांतले, जुदेयांतले आनी काप्पादोसियांतले, पोर्तुसांतले आनी आसियांतले, फ्रिजियांतले आनी पांपिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमातावन सयत आयलेले. जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयले वारस मेळिल्ले क्षेत्रांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत. तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशयांत ते सांगतात ते आमी आमचे आमचे माय भाशेन आयकता. देवाचें उतर. धाड
धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवें कर. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. कितली विविध तुजी कृत्यां सर्वेस्परा. पृथ्वी सगळी तुझ्या रसनांनी भरल्या. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवें कर. तूं तुझे तोंड लिपयतना रसना घबरतात. तूं प्राण मात्र काड ती मरून परत्या धुळीक वेतात. पूण तूं स्वास दिची जाल्यार ती परत रसून येतात. अशे प्रितुमेचे रूप तूं नवें करताय. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवें कर. सर्वेस्पराक जावं महिमा ससनाच्या ससना. आपल्या कृत्यांनी जावं ताका आनंद. म्हजी चिंता ताका मानवो. वै सर्वेस्परातय आसा मोसो संतोष. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवें कर. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवें कर. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भावां भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणी कोणीय मनीस जेजूस सोमी म्हूण सांगूंक शकना. आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ते दिता. सेवाय वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकच सोमयाची आमी सेवा करता. कामांय वेगवेगळ्या तरांची आसात पूण समेस्ता थंय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्या थंय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी समेस्ताच्या आदाया पसत म्हूण दिल्यांत. कूड एक जाल्यार संदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर संदे जायते जाल्यार एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्ता थंय घडटा. आमी समेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्या थंय पवित्र स्थान घेतला आनी एकच आत्मो आमकां समेस्तांक पिवनचो दिला. देवाचें उतार हें. देवाची उडुपकार. पवित्र आणि फाकय सर्गिता उस्वाडाचे तुझे की तू बापा दुबळ्यांच्या तू दाता
काळजाच्या इतून दिव्या काळजाच्या उजवंदारा पोवऱ्या अज्ञातून सैर्या स्वादिकर्या विशेवा विशेव तुवा उरतेल्या सावळी ओतान सुकतेल्या बुजवण करी रडलेल्या ये उजवाडा सर संपूर्ण बरे आत्मे परिपूर्ण तुका पातितेयांचे नामन शांतय काय इल्ले वाईटाक पडनासले नासल्यार तुजो तिरादार तू सकट मेळले बेजय सकट सुकले तांबय सकट गायले बागय सकट घर झाले शेक सकट तण झाले वाटेक परती आड गेले लाभय तुझ्या भावात्या तुझे राशीवन पातेल्या पवित्र तुझी सातेणी लाभशे गुणाचे पून लाभयामका बरे मोन पावय सुखाक सासनाच्या सर्वेच पावर तुमचे सोफे आसूं तुमची सोबे आसूं सांचो हांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ महिमा तुकाय सौम्या जेजू पुनर्जीवन जालो त्या आयतारा सांजेर सुदैवांच्या बियांनी शिस्तारां तांपून भितर एकठांय जावन आसले तवळ जेजू तांचे मदेगांत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें सुमयाक देखतशी संतोशान भरले परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून ताणें तांचेर सुवास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक कोणाचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षातलीं जांचीं पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षाशिनात देवाचे उतर हे वागणे तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त ते म्हज्या भावनो आनी भयणीनो पेंतेकोस्ताची दबजीक परब आज आमी संभ्रमतांव पेंतेकोस्त म्हळ्यार 50वा दीस आज पवित्र सभा अस्तित्वाक आयिल्लो दीस पवित्र सभेचो जल्म संभ्रम आज आमी करतांव पास्का परबेच्या 50व्या दिसा उपरांत पवित्रोत्मो मोरयेचेर आनी आपोस्तलांचेर देवुल्लो दीस पवित्रत्म्याक पाठोवंक वो उरतो दीस देवान वेंचून काडलो पेंतेकोस्ताच्या दिसा धर्मदुतांच्या काळजान पवित्रोत्मो देवलो तर पवित्र स्नानाच्या दिसा आम्हा सर्वांचेर
आमी पवित्रोत्मो आमी स्वीकार केला. पेंतेकॉस्ताच्या दिसा जुदेव लोक देवान 10 उपादेश दिल्ल्या खातीर संभ्रम आचरण करताले आनी ह्याच दिसा देव आपलो नवो उपादेश प्रगट करता. 10 उपादेश देवान मनशां फातरांच्या फळयांनी बरयल्ली तर पवित्रोत्मो हो नवो उपादेश मनशांच्या काळजांनी बरयता. एक पावटी एका भिकाऱ्याक आपल्या बापायन दिल्ली आस्त जावन आसली एक पोतें आनी एक बोशी आनी एक दांडो हें घेवन तो एक दीस भीक मागून आसलो. आनी एक पावटी एक भांगाराचो व्यापारी तेणें पाशार जाता आनी ताचे लागीं आसलें एक नाणें त्या बशेन तो उडयता. आनी त्या वेळार मुखार वचून चिंतून पडटा ही बशी एक सादारण बशी न्हय, एक भांगाराची बशी. आनी देखून तो फाटीं येता आनी तो म्हणटा तुजे लागीं एक व्हडेक दिरवें आसा आनी हें दिरवें घेवन तूं आजुनूय भीक मागून आसाय, तूं तुजो वेळ विबाड नासाय. हें सादी बशी न्हय, भांगाराची बशी कोरडाचें मोल आसा म्हूण ताका तांकां सांगता. भाऊ भयणीनो, पवित्रोत्मो आमकां लाभल्यारी, पवित्रोत्म्याक आमी स्वीकार केल्यारी जायते पावटी आमी ताचें मोल ताचो महत्व समजूंक आमी सुकोवंक ना. बापाक आमी जाणाव, जेजूक आमी जाणाव, पूण पवित्रोत्म्याक जायते पावटी आमी नेनाव. पवित्रोत्म्याचें येणें हाच्या पयल्या पुस्तकांत, हाच्या पयल्या पत्रांत, पयल्या वचपांत नाटकी रुपार वर्णन केलां. आत्मो कठीण जड वाऱ्याच्या रुपान थंयसर येता. वारें जावन आसा देवाचो सुवास, ताची हाजरी. देवान मनशाक मातयेचो रचलो आनी ताचे थंय जिविताचो सुवास पंकलो आनी मनशाक जीव लाभलो. दुसरो संकेत जावन आसा उज्याचो जिबो. पवित्र पुस्तकांत उज्याक विशिश्ट अर्थ आसा. जुदेवांक देव उज्या रुपार दिश्टेक पडटा म्हणली समजून आसली. देव आनी अब्रामा मदें उज्या भोंवती सल्लो जालो. मोइसेक देव जळच्या बल्यान दिश्टेक पडलो. उज्या खांब्यान इस्रायल परजेक बसयल्ल्या गांवाक वाट दाखयली. सिनाय पर्वतार उज्या मदगात देव उलयलो. देव प्रकाश भरीत आनी ताचो वावर वर्तो जावन आसा. उज्याचो जिबो म्हळ्यार पवित्रत्म्याची देणी आनी आपोवणी आनी वेगवेगळो वांटो. पवित्र सभेच्यो गरजो तिरसोंक देव विविध वांटो विंचता. तिसरें जावन आसा उलोवणें. विविध भासांनी ते उलोवंक लागले. पवित्रत्म्या प्रेरीत जावन तांणी प्रेरीत जाल्लीं उतरां खंडीत जावन थंयसर उज्या बरी, 2 दरीच्या तलवारी बरी, सैंबा सारकें उलोवणें आनी सैंबा व्हरतो परिणाम. बाबेल बरूस बांदता आसतना बास घुसपडून थंयसर बांदप अर्द्यार रावलें. पूण हांगासर विविध भासांच्या देण्या वरवीं देवा थंय परत एकवट रुता जालो. वांटे फांटे जाल्ल्या मनशा कळाक सांगाता येवंक एक अवकाश लाभलो. आनी एक जावन आसा पवित्रोत्मो एकवटाचें मूळ. पोरण्या सल्ल्या आमी पळयता मनशा मदें दुस्मान काय आसली. कायनान आबेलाक जेविशी मारलें आनी कुटुंबांतावन देशांतावन तो वेगळो जालो. गर्वान आनी हंकारान सरकाक तेंकता तितलें बुरूस बांदूंक, बाबेल बुरूस बांदूंक ताणें सुरू केलें, तरी तें पंथाक पावूंक ना. पूण नव्या सल्ल्यान आत्मो विविंगड देशाच्या भासो उलोवच्या लोकांक लागीं हाडटा आनी थंयसर एक नवो एकवट रुता जाता. पवित्रत्म्याचो पात्र कितें? पवित्रोत्मो सांगी रावता, आमकां बळवंत करता, पातकांच्या ताळण्यांचेर जैत व्हरून कुरपा लाभयता. संस्कारा मुखांतर पवित्र स्नानान आमी प्रत्येक रितीन देवाचीं भुरगीं आमी जाल्यां, सर्गींचे वारेस्तार आमी जाल्यां. तिरावणेच्या संस्कारा मुखांतर देवाचीं मंदिरां मातरणी बोवाडताचे झुजारी जावं क्रिस्तान आमकां दिल्लें तें मिसांव संपूर्ण रितीन धैर्यान मुखारसून व्हरूंक आमकां कुरपा लाभल्या. पवित्रोत्मो सर्व जानवायेचें भंडार. कांयच शिकाप नातल्ले शीस धैर्यान भरतात, धैर्यादीक जातात आनी जेजूक साक्ष दिवंक ते मुखार सरतात. स्तेफान आमी पळयता पवित्रोत्म्याच्या
जन्वायेन बरोवन जेजूक साक्ष दितालो की ताच्या उतरां विरोध वाद विवाद उठोवंक तांच्यान कोणायकी जालें ना. धर्मदूतांच्या कृत्या अध्याय 6व्या अध्यायांत आमी वाचता. पवित्रत्मो पवित्र सभेचो जीवदातार आनी प्रेरण. पवित्रत्म्याच्या येण्या सोवें पवित्र सभा अस्तित्वाक आयली. आज आमी पवित्र सभेचो जल्म संभ्रम आचरण करता. पॅलेस्तिनान 12 जाणां सोवें सुरवात जाल्ली आनी आज सगळ्या संवसारांत ती पवित्र सभा विस्तारल्या. रायांनी अधिकारिणी नाश करूंक पळयल्यारी अजुनूय ती जिवंत आसा. दुसऱ्या व्हॅटिकन सभे उपरांत पवित्रत्म्याची भक्त आनी ताचो प्रभाव क्रिस्ती बावार्थी जिणेंत जिवाळ आनी कार्याळ जाला. बावार्थ घट जाला, थीर जाला. ल्हान क्रिस्ती समुदाया मुखांतर मागण्याचो स्पिरीट चडला, वाडला आनी एकवटीत जाला. पवित्र सभेंत एक दीस पेंतेकोस्त म्हणटा आर्चबिशप ऑस्कर रोमेरियो. पेंतेकोस्ता दिसा परगडतरान परगट जाल्लो पवित्रोत्मो आज दिसनांतल्या रुपार पवित्र सभेन क्रियात्मक रितीन विविध रितींनी अजुनूय वावर करून आसा. जायतीं अजापां एका दिसा एका जाग्यार घडून आसात. अगोस्तीन सांगता स्पिरीट नांतर पवित्रोत्मो नांतर आमी देवातावन विंगड जावन पयस पावल्ले बरी. जेरुसलेमाचो सिरील सांगता पवित्रोत्मो न्हय तर कोणेय अब्बा बापा म्हणून उलो करूंक असाध्य. जेजूचें हें मिसांव मुखारसून व्हरूंक आमकां पवित्रोत्मो दिला. अस्कत्या थंय बिरमत पावूंक, सूख वळखूंक, मनशां मदें बोगसाणें हाडूंक, पत्क्या थंय दयाळ जावंक, आपणाक विसरून पेल्याचें बरें पोंड लेखूंक पवित्रोत्मो आमकां भरपूर रितीन दिला. पवित्रोत्मो एक देणें. मोरये संगी आपोस्तलांक एक वर्तें देणें लाभलें. भितर आसले, भायर आयले आनी क्रिस्ताक ते परगटूंक लागले. लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतेल्याक कितल्या चड मापान माप मेजाप नासतना जो कोण मागता तांकां पवित्रोत्मो दिना जायत. केदाळा ही कुरपा देणी फळां आमी मागून घेता. खंडीत जावन पवित्रोत्मो आमकां आदार आनी ससाय सदांच लाभयता. दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें कुडयेक सांदे जायते सांदे एका कुडी पासत वावुरतात. एका कुडीचो खंयचोय सांदो कुडी विरोध वचून आपणा खातीर जियेता तर तेन्ना त्या सांद्यान त्या कुडीतावन वेगळो जायचे पडटा आनी ही जावन आसा आमकां पिडा. एक खंयचोय सांदो काम करिना तर पिडा आमकां दोसता. केदाळ आमी एकवटीत उरता. पवित्रत्म्याच्या कृपेन आमच्या जिवितांत आमी जायतीं अजापां पळोवंक आमी खंडीत जावन आमी पळयता. भाऊ भयणीनो, इस्कॉलाक शिकता आसतना बरोवंक खंयची एक भास हिंदी कन्नडा बरोवंक आमी 3 गेऱ्यांचो बूक आमी वापरतले. कित्याक सुडाळ शिकोवंक हें एक साधन, पूण जिवंत जेजूचे संदेश जावन ताका साक्ष जावं जियोवंक 3 अंतर आमी प्रयत्न करूंक जाय. पयलें जावन देवा कडेन संबंद, देवा थंय सदांच मागण्या मुखांत एक बरो गुणायेचो संबंद रुपीत करूंक. आनी दुसरें जावन ह्या मुखांतर आमची वैयक्तीक साल समकून बदलून नवी वाड धरूंक. आनी तिसऱ्यान जेजू क्रिस्तान पवित्र स्नानांत आमकां दिल्लें हें मिसांव आमकां एकल्याक लाभला. केवळ थोड्यांक मात्र न्ही, पवित्र स्नाना मुखांतर आमकां लाभलेलें हें मिसांव धैर्यान एक दीस आमच्या उतरां करण्यांनी परगट करूंक आमी पवित्र मुखांतर आमी कृपा मागोवंक जाय. जेजून सांगलेलीं उतरां सर्व पातकां बोगसतालीं, पूण पवित्रत्म्या विरोध केल्लीं पातकां बोगसूंचें नात. तशें म्हळ्यार म्हाका पवित्रत्म्याची गरज ना. हांव म्हजे सक्ती कितेंय करूंक शकता, हांव म्हजे सक्ती जियेता म्हूण म्हणटलो खंडीत जावन ताच्या जिवितांत कितेंच करूंक तो शकना. पवित्रत्म्याच्या कृपेन मात्र आमी आमची क्रिस्ती बावार्थी जिणी संपूर्ण रितीन आमी जियोवंक शकता. पवित्रत्म्यातावन आमी घेतिल्लें तें बरेंपण आमचे लागीं दवरूंक न्ही. पवित्रोत्मो आमकां लाभला त्या मुखांतर हेरांक बरें करूंक, हेरांच्या बऱ्यापणांत आमी सांगात दिवंक आनी हे मिसांव संपूर्णायेक हाडूंक आमकां पवित्रोत्मो लाभला. जेजून सांगलेलीं तीं उतरां आयच्या वांजेलाच्या 11 घेया पवित्रत्म्या
घेया पवित्रत्म्याक स्वीकार करा. तो तुमकां शिकयतलो, उगडासा काडतलो आनी तुमकां बोगसूंक प्रेरण दितलो. चिजून केल्ले बरी हेरांक पातकां आनी सुकी काळजांतान बोगसूंक एक नवो संबंध रुता करूंक पवित्रत्म्या उरपांत पवित्र सभेन एकवट रुता करूंक आमकां पवित्रत्मो लाभलो आसता. आनी आज हो संभ्रम आमी आचरण करता आसतना त्याच पवित्रत्म्या लागीं ती कृपा आमी मागून घेवया. तसो जेजू क्रिस्त परत ह्या वेदीर उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मदें कोरोस आसर आसतना इस कृपा आमी मागून घेवया. आमेन. उबे रावन एका निजा देवातय आमचो बोवाड आमी उसारया. एकाच देवाक सत्मंता सर्वपदार बापतो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचनार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सत्मंता देवाचो एकलो पूत तो सर्व काळा आदी बापातां जल्माला देवातां देव उसवाडातां उजवाड करे देवातां उजलो करो देव तो देवातां जल्माला ताका रचना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासत आनी आमचे सडवणे पासत सगळ्यांत तो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं ओंकार बळीचे उदरी ताणे कोट घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंच पिलाताका ताका कुसाव मारलो. ताणे कस मरण सोंसलें आनी ताका गाणे केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गाक चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्याची आनी मेल्यांची उंची करूंक वैभवान तो परत येतलो आनी ताच्या राजवटीक शेवट आसचो ना. पवित्रत्म्याक सत्मंता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुतांता निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समस्त नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रभुदेवा वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले सभेक सत्मंता पातकांच्या वखदां खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. भाऊ भयणीनो बोवाडतान हांगासर आमी आसा जायती तेसावां गोरसो घेवन आयल्या. हीच मागणी आमची तेसावां बोवाडतान बापा मुखार आतां आमी दवरया. बापा, तुजे पवित्र सभा चलून वचच्या मुखेल्यांनी सदांच पवित्रत्म्याद्वारे प्रेरीत जावन सक्रिस्तीपचे मार्गदर्शन दिवन तांकां शांतीपणाचे वाटेर चलोवंक जाय जाली कृपा दी म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशांत जात, भास आनी धर्मा वयर जायते हल्ले, हिंसा आनी विभाजन चलोवन आसा. ह्या विशीं आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले दोळे उक्ते करून लोकां धर्मीक आनी वैयक्तीक स्वातंत्र्य आनी समानता मेळोवंक वावरिशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बागेवर नजरेताच्या कुटुंबा परी आमच्या सहकुटुंबांनी मोग, शांती, समाधान रास करीशे आनी तांणी सोमेस्तांनी संकस्तांक फूट करून एकवटान जियोंचे भाग फावो कर म्हूण मागता. आमचे फिरगजेन तशें आस्पत्र्यांनी आसलेल्या आमच्या पिडेस्त भाव भयणींक बरी भलायकी दी. दुर्बळ्यांक आनी भुकेल्यांक जाय पुरते खाण, पिवान आनी आश्रय दिवंक बऱ्या मनाचे व्यक्ती मुखार येशे कर म्हूण मागता. एवकरिस्ताच्या मेजाबा वरली जमलेल्या आमी सोमेस्तांनी तुज्या पवित्र आत्म्यान बरोवन ताचे देणे आमच्या जिणेंत आपोवन आनी ताची बारा फळां आमच्या दिसपट्ट्या जिवनान जियोंची कृपा दी म्हूण मागता. पावन रवून आमच्या वैयक्तीक कुटुंबाच्या गरजां पसून मागया. मोगळ्या बापा, जर आमची मागणी दयेन मानून घे, तुज्या वाटेन चलोवन तुजी खुशी करूंक पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुवें आमकां दिल्लें तें मिसांव संपूर्ण एक पावोवंक तुजो सादार आमकां लाभय म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचें नवीन. आमेन. Opunge Baba undo gowansu wainda ka folansu
आमच्या मोगासो ओपून घे बापा मोग काळजासो सर्वेस्पोर देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका उंडो गोवांचो मनशाच्या वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो आत्मीक पोशण जातलो ओपून घे बापा उंडो गोवांचो वांदाका फळांचो फळ आमच्या वावराचो गुर्त आमच्या मोगाचो ओपून घे बापा मोग काळजाचो भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदे म्हूण मागात तुमच्या आदंते बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या अनेक सव्वीस पॉवर मानून घेऊ भाऊ मोगाळ बापा तुझ्या पुताच्या बसवण्या प्रमाणे ताणें शिकयलें सगळें सत पवित्रत्म्या वरवीं आमकां उगडा पेज जावं आनी यज्ञाचो गुटा आमी दिसान दीस सदेक कोळकून तांतू फावो ते परी वांटो घेवंक पावूं हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नफें आमेन सर्वेच पौर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची कळसां उबारुया आमी सर्वेस्परा दैवाता सर्वेस पौराक आमच्या देवाक दीन वसूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस परा पवित्र बापा सर्पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजें आपणायलेलीं भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणी आपयलोय तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्रत्म्याक पाठयलोय आनी असो पासकांचो गोट संपूर्णायेक पावून आयच्या दिसा पवित्रत्म्यान सगळ्या परजांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकच पावाड तूं सारूं मनशांच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकवटनो वताळो रचून हाडलोय देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुजे मोकार असल्या दिनवाशी कळसान भोव दयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येतांव बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कलतेपणी मागतांव तुज्या कथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयतांव तिका तूं राख आनी सलय अख्खे प्रितुमेचेर तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ तेच परी आमी ती भेटयतांव जे सक्रामच्या बागेवन बापा पासूत गवळी बापा पासूत आनी धर्मदुतांनी परगोटलेलो तो करो बोवाड सांबाळतेल्या आनी शिकयतल्या पासूत सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकरणे खातीर आमची मागणी आयक
तुज्या वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा सुमेस्तांची दया कर. आमचो बावाडतानी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाचे जिवी आनी करया देवा तुका वाकणूक हें बलिदान आमी भेटयतांव. आमचे खातीर आनी आमी मोग करतांव तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमकां सुमेस्तांक लाभच्याक तें आमी तुका समर्पितांव. आख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज पवित्रोत्म उच्या चिबांच्या रुपान दरदुतांक दिश्टीक पडलो. त्या भोव पवित्र 50व्या दिसाची परब संभ्रमतांव आनी जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या सोम्या आनी देवाच्या सदां संकार माये मोरयेक भक्तीन वंदितांव. तेच परी तुज्या पतेक भगेवन सुजेक भगेवन पेद्रो पावलो आनी आंद्रे सुवांव थॉमस जाकोब फिलीप बर्तोलोमियो मातेव सिमांव तदेव लिन क्लेत क्लेमेंट क्लेस कर्नेल सिप्रियन लॉरेस क्रिसोगोन सुवांव पॉल कॉस्म दामियांव ह्या तुज्या दनदुतांक आनी रक्त साक्षांक आनी समेज तुज्या भगेवंतांक आमी वंदितांव. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या दरम्यान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुज्या मनयेऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. ससनाच्या केस्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विसरून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानतात असलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या दिसा आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्रांतांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर्व पदवेदार बापाक दोळो उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली कनव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमच्या पासून आनी सुमेस मनशा पासून तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sogot pergatuya Somya Jesu तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन सोम्या जेसू आमी बापा आमी तुजे मनयेरी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार चडण्याचो भक्तीपणी उडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवून देवा आमी तुका समर्पितांव. निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली वो जिवीत सोंड आनी सोडूनची काल्स हाचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवन सक्राबेलाची देणी बावडत्यांच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजक मेल्कीसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हें बलिदान तुका मानू. सर पदवेदार बापा तुजो दूत हें बलिदान सरकार तुज्या मुखार व्हरूं म्हूण आमी कलतेपणी मागतांव. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं.
सर्वेस्परा आमच्या अंतरलेल्या काकुळकर भगवंताचे मोर आसून आनी आमचे गेल्ल्यान ती विश्वांत आसात तांकां आनी क्रिस्तांतय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळूं आनी आम्हा पातक्यांक तुज्या गणित काकुळतेचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवंक नाका पूण आमची पातकां बोगोस आनी जुवांव स्टेफान मतियास बार्नबास इनास अलेक्झांद्र मार्सेलीन पेद्रो फेलिसिता पेरपेट आगाता लुसिया आग्ने सिसिलिया अनास्तासिया आनी तुज्या धर्मदांच्या आनी रक्तसाखरेंच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. ताचे उद्देशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवन आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पावना सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. सर आमची मागणी सांगाता का जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सांगाता म्हणे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता जशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतलें आमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गेंचें बाग आनी आमच्या सुडवंदराचे जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन तरेकतल्यांक आमकां उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ. तुजी येतने रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. माय मग सुकुर्तू साव एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन
हांव तुका वेंकून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Krista, स्वागत स्वागत सर्गीराया, दुर्बोळ्या काळजांत मोच्या, जीवो उंडो तुजी वेदिता, पातकाच्या पावसांतलो म्हाका रावता, प्रकाशीत सूर्यो तूं उजवाड मागता, जिवीत मोजे नंदन करता, जिविताक वरा कुर्बे सागोरा वंदने क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सर्गीराया, दुर्बोळ्या काळजांत मोच्या, ओरो गवळी तूं शेळ्यांक राखता, पाचव्या सोरोवाक व्हरून पायता, जिवितासर तूं तान बागयता, सर्गीच्या सुखाक व्हरून पायता, जिविताक वरा कुर्बे सागोरा वंदने क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सर्गीराया, दुर्बोळ्या काळजांत मोच्या. प्रार्थोये. बापा, सगळ्या देण्यांच्या दातारा तुझ्या पवित्र सभेक सर्गींच्या देण्यांनी तूं भरताय, तर तुवें दिल्याय ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतलेल्या आत्मीक पोसना वरवीं पवित्रत्म दिसान दीस सदेक आमच्या आपल्या अधीन घेवन आमच्या काळजांनी आपल्या मोगाचे रास चलोवंक आनी सोडवणेचो फळ आमच्या जिणेंत वाडूं, हे आमी मागतांव तुझ्या पुता जेजूचे नफेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. तकले बगवून आशीर्वाद घेवया. देव बाप उजवाड असो दातार, आयच्या दिसा ताणें जेजूच्या शिसांची मना पवित्रत्मेच्या उजवाडान भरली. तुमकांय तो आपलो आशीर्वाद दिवं आनी पवित्रत्मेच्या देण्यांनी भरूं. शिसांचेर जिबाय रुपान दिश्टीक पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतले सर्व वायट बुसमून उडोवं आनी ती आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. एकाच बावाड तुसारूंक परगटूंक वेगवेगळ्यो मनशाच्यो बासो देवान एकठांय केल्यो, तेच बावडतान तो तुमकां थीर करूंक आनी ज्या बापाक तुमी आतां बरवशान रेखतात ताका रूप रूप बगोवंक तुमी पावूं. आनी सर पदवेदार बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखार.
कृतज्ञा देवोनी मोचे तै तू रावोनी स्वार तुझो वागोनी मोचे तै तुझी संसार पातकाक व्हरताना अज्ञानची येवशिकय वेवसार पातकाक नाडताना सदांच सोदूंक शिकय पवित्र ज्ञान देवोनी तुझो फांगोंगी मोचे तै तुमची येवगी मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार करी आशीर्वाद आमकां बापाचे पित्याचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.